दुसरी श्रोमृत 8:1. आयज हांवें तुमकां दिल्यार ते सगळे कायदे विस्वासान पालात. विस्वासान. तुझा नाही तू ही एकताय आनी ह्या कॉन्फरन्सान कोदेलीर बसताय. वो वचोन दर आयतारा सकाळी बांकाचेर बसताय तुज्यान ते तुज्या जिविताच्या दर एका सुमाराक करूं येता तुजें जिवीत सोंपोसोर. आनी तूं तें मात पूण म्हाका आयकात तुका तें मातूय पूण बरें बरें कोचचें ना. जर तूं आयकोला तें तूं करिनाय जाल्यार. कांय म्हयने फाटीं हांवें हें आयकलां. हांवें दर ह्या कॉन्फरन्सान तें हांवें म्हणोंकूच जाय. आमचें शिकोवन आमची आज्ञा पालन करपाचें दर्जे वयर आसा. दुस्मानाक भुगोस ह्या विशीं तुवें आनी कितल्यो बायबल स्टडी करूंक गरज तूं तें करूंक लागचें आदी. तुका आनीक एक सिरीज आयकुपाची गरज आसा वो एक मागण्याची बसकेंत येवंक गरज ना. गरज तुवें कितें पूण करूंक गरज तुवें करूंक वयर हांव हें तुवें जाणय सजमोया देव आमकां कितेंच कर म्हूण सांगूंक ना. आमकां करूंक बॉल दिनासतना तुजें आयकलां. तुका घडयेक तें करूंक नाका पूण करूं येता. आयज हांवें तुमकां दिल्या ते सगळे कायदे विस्वासान पालात. हे परी तुमकां जिवंक फावो जातलें. हे म्हाका आवडटा. आनी स्वास घे अशें म्हणो ना. तो म्हणटा जिवंक जशें खरेंच जिवीत जिवंक. तुजी कुशीक आसा तें मनशा सवें वळोन म्हूण जिवीत घे. बरें जिवंक आनी पोरसां वाडोवंक. तुमकां कितले जाणांक पोरसां वाडोवप हें आवडटा. आनी भितर सर आतां हे पळय म्हाका नाका हांगा कितें म्हटलें तें तुवें चुकोवंक. आनी सोरेस्परान तुमच्या पुर्वजांक बासयलो तो गांव तुमच्या ताब्यांत करल्यात. आतां हांगा कितें म्हणटात वय तुवें अभ्यास केल्यार ताब्यांत करप. हाची सोजमणी तुवें आतां थंय नागरीक आसात तांकां पयलें भायर काडूंक जाय. तर बासयलेलो गांव तुमकां मेवलो पूण बासयलेल्या गांवांत लोक आदींच रावतालो जी देवाची दुस्मान आसलीं. तर हो सगळो प्रवास अरण्यांत तांकां झुजोंक शिकयतालो. देव कोण तो शिकयतालो ती कोण ती शिकयतलो. तो शेकी ती बासयलेल्या गांवाच्या शिमेर पावली. ती झुजोंक तयार आसलोली. जाणा जावंक ती कोण ती भितर सरोन आपलो होक घेवंक आनी देवाची भुरगीं म्हूण प्रामाणीकपणान तें प्राप्त करूंक. आनी ह्या सुमारान हांव तसबीत करता हेंच तुमकां शिकोवंक. हेंच जाणा जावं क्रिस्ता सवें तूं कोण तें. देंवचाराक बंद करूंक तुका चुकोवंक आनी तुका फोटी मारूंक आनी तुका फसोवंक तुवें जाणो जावंक जाय. तुका गुन्हेगारी जावंक रचूंक ना म्हूण आनी उरलेलें जिवन तुवें निंदा भोगपाची गरज ना. तुवें जाणो जावंक की देव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तुका लागता वो लागना. तुवें जाणो जावंक तुज्या जिविताचेर ताचे कडेन बरी येवजण आसा की येवजण ताची तुजी बरी आसा वो दिसना. संवसार कितें म्हटल्यार परवाना. तूं जाणोय देव कितें म्हणटा तें. गरज तूं एक निर्णय घेवंक तूं कितें सत मानताय आनी आयज तुवें स्पश्ट करूंक जाय की कांयच तुका ताचे सरशिलें काडूंक जावचें ना म्हूण. हांव हांगा उबी आसा आनी हांव हालपाक ना. आमेन. म्हाका रोमकारांक 8 वो ग्रांथ आवडटा. थंय म्हटलां ह्या सगळ्या त्रासान आनी दुमाल्या मदें आमी अदीक सैतिवंत. आनी मागीर कितें म्हटलां आमी मारूंक वतात तसल्यो बोकड्यो दिसतात. पूण ताचे मोडे पासून चोर ह्या वेलार पासून तूं बोकडेक मारूंक वता तसल्या बेसार आसल्यार आनी तुका तुज्या जिवितान कितें चलता ताची मातूय सजमिने मेलो ना. तुज्यान तुज्या मनाक सजमता तें परस अदीक खोलायेन वचो येता तुज्या काळजान भितर. पळय ह्या वस्तू तुज्या काळजान भितर सोदतोस आनी तूं जाणें वस्तू आसा जर तुजें मन कोबलातीन ना. हांव जाणो की जेजू जिवो आसा म्हूण की तो म्हजे पासत मेलो म्हूण की तो मेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण. बरें हांवें तें पळोवंक ना पूण हांव जाणो. म्हजें सिद्ध करूंक जायना. हांव जाणो जे परी जोबान आपल्या त्रासा मदें म्हटलें हांव जाणो म्हजो सोडवणदार जिवो आसा म्हूण. कितलें बरें जेन्ना तुका दिसता आनी तूं चिंता ते परी तुका नीट करूंक पडना आनी तुजी भावना कशे भाशेन वचो आनी तूं फकत म्हणटाय हांव जाणो.
वेर्स 2 तुम्ही खालती कायन बघूंक सर्वेस्परान तुमच्या देवाक कशी भाशेन 40 वर्सां ओरेनांत राखली तुजो उगडास करूंक, तुमची परीक्षा घेवंक आनी तुमच्या काळजांत कितें आसा तें वळखून घेवंक आनी ताच्यो आज्ञा दवरूंक. म्हाका तुमकां सांगो दी, जर देवाची आज्ञा ओरेनांत राखिना तूं पर्वता वयर राखचो ना. आतां आयज हांव तुका म्हणटा, तूं चिंताय ताचे कीन योस मेलोंक चोड भिरांकूल. तुम्ही सगळ्यांनी म्हाका आयकोंक ना. तूं चिंताय ताचे कीन येस मेलोंक चोड भिरांकूल, कित्याक आमी त्रासान पडटोस अजाप दिसता कशें आमी देवा फाटल्यान धांवतात ती, पूण मागीर आमकां जाय तें मेवतोस कितले वेगी आमी ताका विचारता आनी सोंसमता ताची आमकां गरज ना. देखून देवान म्हटलां, इतली वर्सां तुमी हे त्रास भोगचे पडले, तुमकां शिकोवंक, म्हजी आज्ञा मानूंक आनी म्हजो मोग करूंक तुमकां जाय तें मेलो नासलें तेन्ना पासून. आनी मागीर तो अशें म्हणटा, आनी हें हांवें केलें वेल पावसर तुमी बऱ्या जाग्यार पावंक, जे दुरान आनी मोवान व्हांवता आनी तुमी सगल्यो बऱ्यो वस्तू मेळटल्यो. ह्यो सगल्यो वस्तू ज्यो तूं आतां भोगता आसा परीक्षा. देवान तुका दिल्ल्या संयोगाची, पूण ह्या कठीण दिसांनी तूं देवाशी इतलो लागीं पावता की अपेक्षा दवरून आनी मागण्यांनी जेन्ना सगळें जिवितान बरें चलता तुज्यान एक दीस ताचे विणे रावंक जावचें ना हें तूं जेरूल जाणो. आतां पळय वस्तीन ताणें तुमकां खालती केली, तुमकां भूक लागोसो आनी माना दिवन तुमकां पोसली, वो माना कितें तूं नोको आसलो. पुर्वज लेगून नोकलो आसल्यात मनीस उंड्याचो न्हय, पूण सर्वेस्पराच्या तोंडांतल्या भायर सरता त्या सगल्या वरवीं जियेता म्हूण. हाचो अर्थ कितें? तुका एक उदाहरण दिता. 25 वर्सां फाटीं आमी वचोया, देवानी हांवें निकतीच मिनिस्ट्री सुरू केल्ली. त्या वेळार हांव सुमार 8 आकाशवाणीचेर वितरायतालीं. आनी तुजो न्हय, जेन्ना तूं रेडिओ वा टेलिव्हिजनार आसता लोकांचें तुका आयको येता, पळोव येता, पूण ती भायर आसा तें तूं नोकोय. आनी म्हणटोच वचोन चिटी आनी मेल हाडूंक आनी अपेक्षा दवरूंक म्हाका तातूंत कांय चिटी आसत म्हूण. म्हाका एक एकदम व्हड वस्त आसली, आसोंक जाय ते परस व्हड. आनी दर एक पावटी आमी वेतोस तो तातूंत कांयच ना अनिराशी जाताली. म्हणटोच जायतेच पावटी तातूंत कांयच नासलें, कित्याक देवाक नाका आसलें म्हजो आनंद मेल बॉक्सान आसलो. आमेन. तर जर तूं मेल बॉक्स पळोवंक गेल्लें आनी तातूंत कांय ना जाल्यार हांव निराशी जावपाची आनी मागीर म्हज्या जिवितान देवाच्या अपनाचो दुबाव पडपाचो. उपरांत हांव परत सगलें काम करीन, ओ देव कांय न्हेसो करूंक म्हाका सारकें आपोवन येवंक ना, आनी तशें कित्याक जालें, हांव उर्मोटी मनीस आसा कितें, आनी हें आनी तें, आनी कित्याक अशें जालें, आनी उपाशी मरतली, आनी हांव कितें कोत्तली, कोण पूण जाणो. बरें, म्हणजे तूं खंयचेय नांवान उलोव मार, तें सगलें एकूच. म्हणटच तूं जाणय तुका व्हडली भिरांत आसा, म्हूण जेन्ना तूं सुरू कोत्ताय भिरांतीक भिवंक तूं थंय पावच्या आदी. म्हणटच एक दीस हांव म्हज्या मेल बॉक्स पळोवंक वेतालीं. म्हाका अजुनूय उगडास आसा, ते रस्त्यार खंय आसली ती. हांव स्पॉटलायटी खाला आसलें तयार जाती दाव्यान व्हांवपाक, मातशें देंवतेर वचोंक तोपाल घर थंय आसलें म्हूण 655 थंय आसा तें. आनी म्हाका गरज आसली त्या दिसा, कांय चिटी तातूंत आसलेल्यो. हांवें चिंतलें कित्याक जर चिटीनी तें बरयलें म्हजो दीस बरो वचपाचो. तर हांव वळोंक तयार जाता आनी देवा थंय मातशी रागान उलयली आनी हांवें म्हटलें, पोले म्हाका फकत थोड्यो चिटी जाय. म्हणजे ही एक व्हडली वस्त अशी न्हय. मेल बॉक्स तितली व्हडली कांय ना, ती बरोवंक तुका चड लागपाक ना. म्हणजे ती भासाभास जाली, गरज ना तुवें तुज्या पदवेंतलें देवोंक आनी कांयच करूंक, तुका फकत मेल जाय. आनी हांव चड खोशी जाताली. 25 वर्सां फाटीं त्यो म्हजे लागीं हांव फेंटन सिग्नलाक रावतना म्हज्या काळजान उलोवन म्हणटा, आनी हांव नोकलो आसली हे बायबलींत आसा म्हूण. तो म्हणटा, हांव तुका शिकयता की मनीस फकत उन्या वरवीं जियेना म्हूण. आनी उन्याची सोजमोनी जावन आसली चिटी, मनीस फकत चिटी वरवीं जियेना म्हूण. तर एका उतरान जे देवाच्या तोंडांतले भायर सरता. आतां तुजो न्हय केन्नाय जेन्ना देव तुजे थंय कितें उलयता अशें दिसता, तूं नकळो तुका ताची सोजमोनी कशी मेळ्ळी ती, पूण तुका एक प्रकाशवाणीच्या रुपयान येता. आनी त्या वेळार म्हाका थावें जालें की देव म्हाका सांगूंक सोदी, हांव तुका शिकोवंक सोदता जॉयस, की तुजें जिवीत
तूं मिनिस्ट्रीन कितले येसवून जाता ताचेर आटापलेलें ना, कितलो चिटी तुका तोपाल पेटीन पडटात, लोक तुजे बद्दल कितें चिंतता, तुजे सगळे लोक कितें म्हणटा ताचेर ना. तो तें तुजें जिवीत न्हय. तुजें जिवीत जावन आसा दोर उतर जे देवाच्या तोंडांतले भायर सरता. तो तोजवीत कोत्तलो म्हाका त्या मुद्द्यार हाडूंक जो तातूंत सोत मानतली म्हजी परिस्थिती कसली जाल्यार पासून. आयज ह्या बिल्डिंगान म्हाका कोणाची तरी गोवायकी मेलोत, ताका जाय आसले हांवें सोत मानूंक म्हजी परिस्थिती कसली जाल्यार पासत. वय थंय पावंक म्हाका आनीक बरीच वर्सां लागली, पूण हे तरी शिकली. हांव कित्या पासत ओरण्यान त्याच पर्वता भोंवतणी परत भोंवत आसली पळय ती. त्यो म्हाका दाखोवंक सोदी. आतां म्हजें आयकात. देवाची ओळख म्हाका ओरण्यांत जाली, थंयच देवाचेर म्हाका भरवासो दवरूंक पडलोलो म्हज्या भुरग्यांच्या मोच्यांक. आनी ल्हान वस्तूंक म्हणजे कांय मागण्याची पुस्तकां हांवें एकठांयलेली ती सारकी भुरगे म्हूण तिची. म्हजे देवा म्हाका काय साप करूंक तुवाले जाय. म्हजें देव ना तर कांय ना, आमचे कडेन कांयच नासलें. म्हजें देवूच जावंक जाय आसलो. आनी तूं न्हय, हांव तें सगळें खंयचें सोडूंक दिवंक चिंताली परत वचून स्वताचे काळजी घेवंक. कित्याक हांव एक हुशार वस्तरी आसली, म्हाका बरी नोकरी मेळो येताली, म्हज्यान बरो दुडू करूंक येतालो. आनी ही मिनिस्ट्री ही बी सगळी कितें आसली. तूं म्हणटाय तुवें म्हाका आपयलें संवसाराक इवांजेल परगटून, ह्या हांव आसा. तुजो न्हय शिकयता 25 लोकांक म्हज्या सालांत. चिटी पासून नांत. आनी देव तेन्ना इंजिनियरींग खात्यान आसलो आनी 2 वर्सां ताका सर्विसेक ताका बेवनस मेवतालो. आनी तेन्ना कुडीक तो $1200 वो अशें कितें आसलो. आनी इश्टा ते जावन आसले आमचे वर्साचे ओगले दुडू. आनी आमी ती सुरक्षीत खात्यान घालताली. आनी केन्नाय उणें जावची सुरवात दिसो. नवे टायर जाय आसले, रेफ्रिजरेटर सारको करूंक जाय आसलो, एक भुरगें दिव्यस जालें. आनी तें उणें जावन 300चेर पावतालें आनी इश्टा भिरांत दिसोंक लागली. आनी मागीर घडये एक देव आपयतालो आनी म्हणटालो म्हाका तुका हें सांगूंक बरें दिसना. पूण घरा येताना टायर पंक्चर जालो. हांव म्हणटाली हें सोत मानीन येसो तर एक पावटी आमकां थोडो भोव पयशे मेवता, देंवन जाय ते काडून व्हरता. हें पळोवन आमी सारकी चुपगोल्या. आमच्या जिवितान केन्ना सारकें जातलें गाय. आतां थंय खंयसर म्हजी कांय सोयरी आसात न्हय. आनी देव एक दीस म्हाका पळोवन म्हणूंक लागलो, ताणें म्हटलें म्हाका तुका एक सांगो दी. ताणें म्हटलें जेन्ना पासत तूं सुरक्षीत खात्यांत आसलेल्या दुडवांक पात येता, त्यो सोदोच रस्तो काडटलो ते तुजे सोरशिले व्हरोंक. आतां हें ताणें म्हणोंक ना, पूण हो तत्व मेल बॉक्स पासून भितर सोरो येतलो. जेन्ना पूण ते मेलाचेर तूं पात येताय, तूं कितलो सगळो लोक आसा जो तुजो मोग कोत्ता, पूण सोयतान खात्री कोत्तलो चिती तुका पावना म्हूण. कित्याक ते तुका रागान बरोवनता. ताणें म्हटलें जेन्ना पासून तूं त्या दुडवांचेर पात येता, त्या थोड्या भोव दुडवांचेर जे बँकेंत आसा, जाल्यार येतो म्हणटा आमच्या जिवितान आमकां केन्नाच येस मेळचो ना. वय हांव चावोली. हांवें चिंतलें तितलेंच. तूं म्हाका सांगताय गुन्यांव म्हजो म्हूण बरें, हांव तुका दाखयता. वय हांव गेली आनी बँकीन आसली ते भायर काडले आनी मोडले. हांवें म्हटलें बरें जालें, आतां कांयच ना आमचे लागीं, आतां खोशी आसाय ना. आनी अजापाची वोस आमचे लागीं कांयच नासलें, पूण देव. आनी आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय आसली. देव आयलो. चलात. ओरनांत शिकली विस्वासपण देवाचें. ओ म्हजे माय, तुजो न्हय भायर बसोन ती म्हजी तुस्त करिनाका आमचे लागीं आयज कितें आसा तें पळोवन. कित्याक म्हज्या देवा म्हाका प्राप्त करूंक कितले त्रास काडचे पडले. ओ म्हजे माय, $20 कशें
कशें एकठांय करून भायर वचोन तातूंत जाता तितलें घेवंक. त्या वेळार तेगा भुरगीं आसलीं म्हजे तेगा भुरग्याचे इस्कॉलाचे मोचे आनी हांव सवायचे सेलीक सोदतालीं. आनी तें म्हाका बरें आसा. तूं आसा ती सुरवात कर. म्हणजे तें अजाप कशें. म्हाका एक आसलो नवो टेनीस मशांचो पार मेळ्ळो आनी कोणूच घालिनासलो. सारकी म्हज्या भुरग्याची सायज फकत $2 तो आसा देव. चलात तुमी म्हजे वांगडा आसा. आनी हांव केदींच विसरची ना तो दीस जेन्ना ती उसरी म्हज्या फुडल्या दारार आयली आनी बेल मारली आनी ती मातशी भियेलेली दिसो. तिणें म्हटलें अपिशी म्हूण सजमो नाका. पूण तिणें म्हटलें आयज सकाळीं हांव मागणें करीन. म्हाका खरेंच दिसलें देव म्हाका सांगता तुका नवी डिश रॅग्स दिवंक. म्हणजे हांव नकलो जालीं. कितें म्हणजे अस्तोरेक हांव अजाप जालें देवाचें. चला तुमी काय जाणा हांव कितें उलयता तें जानत. म्हज्यान तुका हें सांगूं येता तूं आतां आसाय ते जाग्याक वायट नदरेन पळयनाका. कित्याक कांय वायटांनी तितले बरे सुवातेर तूं तुज्या जिवितान आनी केदींच आसचो ना. कित्याक तुजी वळख देवाताय खाजोय जाल्या. तुका कळोन आयलां की ह्या पुस्तकान आसा तें चलता. तुका कळोन आयलां की देव म्हूण विस्वाशी आनी तो तुका केदींच सोडचो ना वो सांगचो ना. उपरांत देव तुका बऱ्या गांवांत हाडटलो. तूं जाणय ताची सजमणी कितें ती. तुका सदांच ताची तितली गरज पडना. तूं आसतलो तितलो उमचांबोल तूं जावचो ना. सुरवातेक उर्त्राचे तितले पातये ना जावंक चड सोंपें. तुवें केन्नाय तरी तें ल्हान चित्र पळयलां वो तसली साबार जेजूची चित्रां आसात एक बोकुडले खांदार मारून. तुमी कितल्या जाणांनी पळयलां तें चित्र. बरें घडयेक म्हजे भाशेन खूब वर्सां म्हाका सजमोंक ना ताचो अर्थ कितें तो. तें सोबीत दिसता न्हय अशें चिंतलें. धाकटुले बोटकुले जेजूसाक आतां. पूण ताचे फाटल्यान एक काणी आसा. सर एका गोवल्यान एक आयकना आनी आपली आज्ञा पालिना तसे बोटकुले आसले तर गोवली ताची पांय मोडी ताचे माय मोडी आनी ताका आपल्या खांद्यार घेवन भोवो. ताचे पांय सारके जायसर तितल्या म्हणसर ताका संवय जाताली गोवल्याची आनी ते परत पयस वचो नासले. ओ हालेलुया. पळय तुमचे कांय जाणांचे ह्या वेळार आत्मिकतायेन पांय मोडलेले आसात. आनी देवाक सोडल्यार तुका आनी कोण ना. पूण ताचे विशीं रुदान करिनाका कित्याक तुज्या सगळ्या जिवितान तीच सुवात चड बरी आसतली. कित्याक आतां तूं त्या जाग्यार येवंक शकतलें जंय देव तुका दूड आनी मोव व्हांवता त्या जाग्यार दवरतलो. बासणो दिल्यो तांचे बदल उलोवपाचें बंद कर आनी दिल्या बासणाचेर जिये आनी तुज्यान पूर्णतायेन जियोंक जाता आनी तुका आनी हेर लोकांकूय फावो तें प्राप्त करूं येता. आनी तूं देवा सोशिल्लें पयस वचोंक चिंतचें ना कित्याक ताचे वयने तुज्यान बिलकूल जियोन येसो. आमेन. मनीस उंड्या वरवींच जियोचो ना. तुजो आनंद तूं नोकरी कोता त्या पदवेचेर. तूं खंयच्या समाजीक जम्यान आसा. सो तुका कॉलेजीक वचोंक मेवलें वो ना वो जुकाचारी वो आंकवार हाचेर ना. तुजो आनंद तुका जाय तें तुका जाय तशें तुका जाय तेन्ना मेवता तातूंत ना. आमी देवाच्या उतरा विशीं जियेतात. हांव कितें म्हणूंक सोदतां आमी खरेंच पळोवया. म्हणजे तुका सकाळीं उठोस आनी तुजी उर्बा सारकी ना तर आनी तुजी मनाची अवस्था अशी सगळीं म्हाका एकसुरे सोडात. वय हांव तुका सांगता तुका एकसुरी सोडची ना. त्या दिसा तुवें चिंतूंक नाय तितलें अदीक तुका करचें पडटलें. तर म्हाका अपेक्षा आसा कित्याक उतले उद्दास आसा तूं ओ म्हज्या आत्म्या.
तुझी अपेक्षा देवाचे दवर हांव उगडास दवरतलो तुजेशी म्हाका सग फावो जाला ते आनी डेवीड सर्वेस्परो देवा थाय बोलान आनी उमेदीन वाडलो आनी आदी 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 आनी तुजे वरवीं तो आपले दुतांक सोत्या दितलो आनी देवा थाय तूं केदींच निराशी जावंक लोजेक पडचो ना आनी वेगीच उपरांत तुजी तें बरें म्हज्यान हें करूं येता कित्याक म्हजें उतर म्हज्या आत्म्याक जेवण दिता एक तकली फोडटा तूं वखदाच्या कॅबिनेटान वचोन आस्पिरीन घेताय तुजें बोट कातरलें तुज्यान बँडेड हाडून ताचेर घालूं येता पूण जर तुका आत्म्याचें दुयेंस आसा तर चला जर तुजो आनंद सांडला तुजे अपेक्षा सांडला सो तुका कोणें दुखयलां आनी तूं इतलें अबूज की तूं चिंताय तुज्यान ताचो फुडो करीन येजो एक एस्पिरीन एक नेर्वाचें पील एक दुखीचें पील एक बँडेड ते पेकोवपाक ना पूण ताका एक पेकोवणी आसा ताका पेकोवणी आसा आनी ती हांगा आसा देवाच्या उतरान हांवें चिंतलां एक ल्हान कार्यशाळा करूंक फकत पळोवया बरें आमी फकत हांव मॅथ्यू 5 म्हजो बायबल उगडटा आनी हांव जाणो हाचेर म्हाका करूंक बरें आवडटा तूं जाणोय आत्मीक जेवण कशें पूण केन्नाय तुज्या जिवितांत साल्वार कोत्ता तर पळय हांगा फकत बरें पूण हांव तुमकां सांगता तुज्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिरापीट दितात ताचे पासत मागात रागान रावून येजो हे परी तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापायची भुरगीं जातोल्यात अशें म्हटलां मुखार फुडल्या पोन्नावर म्हणटात तुजे धर्मदान गुपीत जावं कर आनी जो गुप्तीन केल्ले पळयता तो तुजो बापाय तुका मजुरी दितलो इश्ट हांव बरीं कामां कोत्ता त्या विशीं म्हज्यान वडवीक करीन येजो फकत देवाक रावंक जाय आनी मागीर हांव पळयता वर्स 6 देव तुका मजुरी दितलो आनी मागीर वर्स 18 देव तुका मजुरी दितलो आनी वर्स 22 दास्ती काडी नाका हांव पळयता वर्स 31 दास्ती काडी नाका हांव पळयता वर्स 34 दास्ती काडी नाका आतां हांवेसर सातान आसा बंद कोर खोटी न्हीद दिवप तिक्का मारप आनी तेन्ना तुकाय खोटी न्हीद दिवन आनी तिक्का मारून दोशी थारायनात हे कितें जें कितें तुका जाय दुसऱ्यांनी तुजे थाय केलें तूं ताचें थाय कर म्हजें माय हांवें इतलेंच तूं जाणूय जे परी वय हांवें इतलें पत्र परत भायर काडल्यार बरें दिसता आनी म्हाका वाचूंक मेवतलें तो खड्डो जो तांकां मेवला आनी सगळे मनशाचे सोयंबा वयर आनी हांव कशी माकोडटान आयली हॉलिवूडान कितें चलता ताचे वरवीं वाचूं येता हांगा भितर पळय फकत थोडे मिनिटान दिसाक म्हजें जिवीत साल्वार करूं येता फकत थोडे मिनीट म्हाका काकूत जावंक उगडास कोत्ता लोकांक बोगसूंक दुसऱ्यांक कोटी न्हीद करूंक न्ही तिक्का मारून दोशी थारावंक न्ही लोकांक देवा विरोध उतरांनी पाचांनी नाका गुप्ती बऱ्यो कोन्न्यो कर जाणो जावन देव सदांच पळयता आनी म्हाका ताचे कडेन मजुरी मेवतली जर तूं थीर आसा तो सकाळीं 5 मिनीट वो पुस्तक वाचून तुजें जिवीत साल्वार करूं येता आमेन आतां तुमी सगळ्यांनी जी टेलिव्हिजनार पळयतात म्हाका जाय तुमी बायबल घेतलेली तुमी भायर जिन्सा भाशांची आसात तुका जाय तुज्यान घेवं येता पूण तांतली कांय दुसऱ्या वन आनी चड सजमोंक सोंपें हांव एम्प्लिफायड बायबल उजार कोत्ता पूण तुका जाय ती तुज्यान उजार करूं येता फकत एक घे आनी ती वाचूंक सुरू कर आनी म्हाका जाय तुमकां उमेद दिवंक पूण नाका गोटेक बरें न्हय विलापान सुरू करूंक तूं जाणय थंय खंय थान तुका गोडेक तोसवीत करूंक जाय स्तोत्रांनी जानवायन भरलेल्या मुन्यांनी जुआच्या पुस्तकान सुरू कर जुवे हांवें आनीच वाचला क्रिस्त म्हूण तें उतर आनी तूं जाणय तुका गरज पासून ना तोकोस घेवंक सगळेंच एकाच बरोबर वाचूंक सुरू कर फकत 2 दिसा थोडे वाचूंक पूण खरेपणी फुडो कर जसो बरें हांव हें सत मानतली आनी हें तत्व म्हज्या जिवितान वापरूंक हांव तोसवीत कोत्तेली तेव्हा हांव तोसवीत कोत्तेली हांवें हें सगळ्याक तोसवीत करून पळयल्या पूण हांव तुका कोत्तेली आमेन ह्या रुमान आयज हाजीर आसात तांतली कितलीं जाणां पळयतल्यांक उत्तेजन दिता देवाक एक संदी दिवंक चला तुमकां खरेंच दिसतात आनी देवाक संदी दिवंक जाय म्हूण तुझा न्हय क्रिस्तांत हाय आमी सत मानपी देखून आमी देवाच्या उतराचे जायतेंच आयकतात
पूण म्हाका खरेंच खात्री करूंक जाय की देवाच्या उतरा परस आनी कांयच मोलाचें ना म्हूण तुमी सजमतात. ते आमकां वाट दाखयता जियोंक जे जिवीत जे देवाक जाय आमी जियेलेले, आमकां मेवोंक आनंद जो ताका जाय आमकां मेवलोलो. देवाचें उतर आमकां उमेद दिता, आमकां सुदरायता, आमकां खात्री दिता, आमकां शिडकायता पासून, आमकां नाकारता, पूण आमी कोण ताचे विशीं हें आमकां कोलीत कोत्ता आनी हें शिकोवंक कितली व्हड वस्त. बायबल म्हणटा सगळें जें देव कोत्ता तें सुंदर आनी तातूंत तूंय आसाय. आनी ह्या वेळार तुज्या जिवितान कांय भाग आसत जे तूं सुंदर म्हूण चिंतिनाय, तूं अशें वागताय, उलटेंच वा दुसरेंच आसा, पूण तूं जाणय देव तुका वळखता, तुजी वळख ताचे थंय जावचे आदी, आनी तूं आसाय तशेंच तूं तुका मानून घेता. ताचे उतरा उद्देशी तो तुका आदार दितलो जावंक ताका जाय पळय तें. देव तुजो मोग कोत्ता आनी ताणें तुका एका बऱ्या वावऱ्या खातीर रोचला आनी तें तुका चुकोवंक नाका. देवाचो आशिर्वाद आसूं. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इवांजेल परगोडटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.